भुरग्यानो, जाणात तुमी कार्यावळीन तुमकां येवकार। आयज जाणून घेवया जेलीफिशा विशीं। ताका कांच मासा झर्मा ह्या नांवानूय वळखतात। ताका फाटीचो कणो नासता, देखून शास्त्रीय नदरेन तें नुस्तें न्हय। जेलीफिश संवसारांतल्या उश्ण थंड दर्या महासागरांनी खोल आनी उथळ उदकांत मेळटात। जेलीफिशाचो आकार ताचे जातीचेर आदारून आसता। थोडे चण्या इतले ल्हान तर थोडे व्हडले आसतात। लायन्स मेने हे जेलीफिश 120 फुटां परस चड लांब आसूं शकतात। तांचो घेर 7 ते 8 फूट। जेलीफिश हे मांसाहारी। ते मेल्ले जीव, सुंगटां, प्लांक्टन आनी ल्हान जेलीफिश खातात। कांय नुस्त्यांकूय ते खातात। तांच्या विखारी टेंटेकल्सांच्या आदारान ते भक्षक बेशुध्द करतात आनी खातात। कांय जेलीफिश 3 ते 4 वरां जगतात, तर थोड्यो जाती 2 ते 6 म्हयने। तुरिटॉप्सिस धोरणी हे जातीची अमर जेलीफिश म्हणून वळख आसा। हे जेलीफिश जाणटे जाले काय परत भुरग्याच्या रुपांत बदलूंक शकतात। जेलीफिशांच्यो संवसारांत 2000 परस चड जाती। विकारी बॉक्स जेली, मून जेलीफिश, लायन्स मेने, ब्लू बॉटल जेलीफिश ह्यो मुखेल। दर्यांतली सुकणीं, सनफिश, व्हडले जेलीफिश, व्हडले कासव हे तांचे मुखेल दुस्मान। जेलीफिश चड करून दर्याच्या उदका वांगडा व्हांवत आसतात। तांकां स्वता जावन वेगान पेंवपाक कळना। तांचे कुडींत 95% उदक आसता। तांकां मेंदू, काळीज, रक्त वा हाडां आसनात। जल्मतकच ती दर्याच्या तळांत आसता। ताका पॉलिप म्हणटात। मागीर तिचें रुपांतर मेडुसांत म्हणल्यार सत्री वा पॅराशुटा सारक्या जेलीफिशांत जाता। जेलीफिश दर्यांतल्या जिवाक खावपाक मेळटात। ते ल्हान जीव खावन दर्या निवळ दवरतात। हो तांचो पर्यावरणाक फायदो। चीन, जपानांत कांय जातीचे जेलीफिश खातात। जेलीफिशांतल्या ग्रीन फ्लोरोसंट प्रोटीनाचो वापर कॅन्सर आनी हेर रोगांच्या अभ्यासात लायटिंग मार्कर म्हणून वापर जाता। ह्या विशयांत नोबेल पुरस्कार पासून दिला। जेलीफिशांतल्या कोलाजन पासून कॉस्मेटिक करतात। तर असो जेलीफिश बरें तर भुरग्यांनो, मेळचे फुडले फावट। तो मेरेन खेळात, वाचात, अभ्यास करात।